Case 6, page 141, Monantlo Jivosalo. Monantlo Jivosalo, Soiso. Monantlo Jesu, Solo, Soiso. Monantlo Jivosalo, Soiso. Monantlo Jesu, Solo, Soiso. Sorpod Pitan, Rods Narva, Koidi Koso, Fonanso, Kona Chandorumsa, Chivitacha, Konarva, Doli Kulam, Monanso, Kona Chandorumsa. Monantlo Jivo Salo Soiso. Monantlo Jesu Salo Soiso. Monantlo Jivo Salo Soiso. Monantlo Jesu Salo Soiso. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भयणी भावांनो, जेजूचे कश्ट मरण पुनर्जिवंतपण आणि त्याच बरोबर ताच्या नांवान जिवीत बदलप आणि बोगसणे जोडप जावन आसात आमच्या भावार्थाची खेरीत म्हत्वाची स्वता. जेजूच्या शिसांनी आणि त्याच बरोबर आमच्या धर्माच्या इतिहासांतल्यान पुर्वजांनी ती अणभवली आणि अभिमानान परगटली. ह्या स्वतांक गोवाय दितना जायत्या जाणांक मार्तीरपण पासून भोगचें पडलें. आयचो सेवादोर आमकां ह्या स्वतांचेर आमचो भावार्थ खोलावंक आनी अशे तरेन आमी ताचेर काळजीदार परगटणार जावंक आमकां उलो कोत्ता. तर जेजूच्या कश्टांचेर आनी आमी आमची नदर थिरावन आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाची प्रेरणा घेवन आमी आमचें जिवीत बदलूंक आनी बोगसणें जोडूंक आमकां दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko. Page number A4, Moima Deva, page number A4. Moima Deva Kusorki, Moima Deva Kusorki, Ani Shanti Tacha Ista Sansarmi, Ani Shanti Tacha Ista Sansarmi.
प्रार्थुया. जिव्या देवा आमच्या बापा, मनशांचे विखोटायेच्यो मांडण्यो तुजे जाणवायेचे येवजण फिसकोटावंक शकनात. देखून जेन्ना जुदेवांनी तुज्या पुताक जिविताच्या घोडणाराक कुर्सार मारलो तेन्ना तुवें ताका अगणीत पदवेन आमचे खातीर नव्यान जिवंत केलोय. जेजूच्या मोडणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत उगडापी केल्ली ही तुजी जाणवाय, पदवी आनी मोग आमी वाखाणटाव. आमच्या काळार हिशोब नासलोल्या मनशांक तुवें केल्ले सोडवणेची अजून खबर मेळूंक ना, तर तांकां सगल्यांक तुजे येवजणेचें शुभ वर्तमान तुज्या क्रिस्ती भुरग्यां वरवीं पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दोर्मनुताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हणलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी दोर्मवंत आसलो ताका तुमी लावन दिलो आनी एका खुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मोर्नांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. पूण हांव जाणां भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केल्या. आपल्या अभिशिक्तान कोश्ट दोगड भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाटी पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात. हे परी तुमची पातकां बोगसोतोलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. परतून म्हणयात. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारता त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतान सून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटा आनी रोकडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्परा म्हाका हुस्क्यावीण तीर कोरताय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. भाग्यून सुवांवाची पयली चिटी वेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरगे न्हू, तुमी पातक करचे न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा. तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली. आमचीच न्हय बगोराक्या संवसाराची. जोर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओलोक आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फोटकिरो.
असल्या मनशा सवय सोत ना, पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवय खरेंच देवाचो मोग सुपूर्ण जाला. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गीत घेवया B8 श्लोक 6 आनी 7 B8. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. इमावसांत हांव आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजूक वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादांत तीं तोरी दुबावतालीं आनी इतलीं तोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलोले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर खेलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइसेसाची सोमूट, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरोन सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचे बोगसणे सगळ्या पोरसांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. पाकानी तुका क्रिस्ता. कोश्टवतल्या सेवकाचे बाकीत स्तोत्राच्या पुस्तकान 20 आनी 2 अवेस्वरांत आमकां मेळटा. ओदीक करून जो सोडवणार येतलो तो कोण भाशेन हाल उपद्र्यांक फुडो करतलो हाचें चित्रीकरण खुण्याच्या रुपान आमचे मुखार दवरून हें स्तोत्र जेजू विशीं आमकां म्हणटा. कितलेच बैल म्हाका सरभोंवती चेंचतात, बासणाचे दारूण बैल म्हाका वेडो घालतात. झोंपोय मारतल्या, दावलां मारतल्या, देंकर घालतल्या शिवां वरी म्हाका गिरासूंक आपलें तोंड उगडटात. जेजूचें पुनर्जिवनपण आमच्या भावार्थाची बुन्याद सांत पेद्रू आयच्या पयल्या वाचपान ह्याच आमच्या भावार्थाची गवायकी दिता. जेजूचें पुनर्जिवनपण
एक चालती गजाल न्हय, पूण ताका आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान मोहिमेवंत केला म्हूण परगट कोत्ता. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचे घडणेन संवसाराचें रूप बदलून उडयलां अशें आमी खात्रेन म्हणूं येता. जे भाशेन इमावसाचे वाटेर पुनर्जिवंत जेजूचें दर्शन मेळ्ळोले शीस बाप वो शीस घडलें तें सगळे लोकांक कळयतात. आनी जे भाशेन भियेलोल्या आनी मनांत दुबाव घेवन आसलोल्या त्या शिसांक जेजू शांती दिता आनी उपरांत आपणेचे गोवाय म्हूण परगट कोत्ता. बावतीज घेतलोलो दर एकलो जेजूचो पाटलावदार एक मिस्योनार शीस म्हूण आमचो गवळीक बाप आपले चिटीन आमकां शिकयता. आपल्या जिविता आनी कोडण्या उतरां आनी वागणुके उद्देशी तशेंच आपल्या संबंदांनी आनी चालींनी अणभवलेल्या जेजूचो तो एक जिवाळ गोवाय म्हूण आमकां तो फुडें हुस्कायता. वेगवेगळ्या कारणांक लागून जायत्यांचो भावार्थ शेळमोळो कसो आसा. असल्या मनशाच्या भावार्थाची शेळमोळाय पयस करूंक आनी आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हूण आमकां गवळी बाप हुस्कायता. घडये पास्कांच्यो जायत्यो परबो आमी समारंभल्यो, पूण भावार्थ घडये त्याच पावंड्यार आसा. आमचो भावार्थ खोलावंक आनी आमी वावराचे आनी तेच बरोबर दुसऱ्यांचो भावार्थ वाडोवंक प्रयत्न करची गरज आसा. आमी आमच्या दर एकल्याच्या खासगी जिवितांतल्यान जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाची उमेद वाडूंक जाय. तेन्नाच पवित्र सभा एक जिवी गोवाय दिता तसली खुणां जातली. आमी पवित्र सभेच्या वेगवेगळ्या जोम्यांनी भितर सरून वेगवेगळ्या प्रेशिताये संघांनी जेजूचे गोवाय जावंक आनी आमची काळजांतली उर्बा ओदीक वाडय म्हूण दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ती कृपा मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या आमच्या सोम्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडबी सांबाळलो. अंकवार मारेतान जल्मलो. पौंस पिलाता काळ ताणे कोस सोसले. ताका कुसाल जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात सोडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजूचे गोवाय जावंक अवघड, तर कांय आमची मागणी बापा मुखार दवरून ह्या भोव म्हत्वाच्या कार्याक आमी पुर्ती जावंक गोठाय मागुया. आमचे जोण एकल्याचे कोश्ट निर्फोल न्हय, पूण तातूंत आमचे सोडवणेची वाट आमकां उक्ती जाता. हे सोत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेक दिरादीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक तांकां पापाची कृपा मागुया.
जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोस्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वागूंक आनी पणजेक न्हय कोस्टाची पूण स्वतंत्रतायेचो जिविताचो अणभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया. एका क्रिस्ती भावाट्यान आपल्या जिवितांतले ओगूण वळखून घेवन तांतले मेकळे जावन पुरून जिवनपणाचे ते जिवे नमुने जावंक आमी तांकां बापाचे बळ मागुया. भावार्थ जेवप जावन आसा आमची जबाबदारी, तर क्रिस्ती मुळ्यां आमच्या जिविताच्या दर एका पावलांत आमी दाखोवंक आनी अशें क्रिस्ताचे आनी जिवे गोवाय जावंक आमकांच बापाचे जानवाय मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलूतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळ्यायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोदें पेज 30 C6 पेज 30. सर्वेस्परा शिशीच्या रचना आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा मनान ताची तसलें म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा,
संवसाराच्या सगळ्या पातकांचे तुका फारीकपण आनी मनशांक बोगसणे दिवच्याक जेजूच्या मरणाची गरज आसली आनी समेस्तांक तुजें दैवीक जिवीत फावो जावच्याक तो पुनर्जिवन जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण ओळखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचें बलिदान दिनवाशी काळजान आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या काळाच्या समेस्त मनशांक तें फायद्याचें जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्त्या दोबाज्यान आमी कोच्ची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सोपुनाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सोर्वीस पोर्तू. पोवीत 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 दरबाराचो सोर्वीस पोर्तू. सोर आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सोर्गी तुका सोय सोय. पोवीत 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 दरबाराचो सोर्वीस पोर्तू. पोवीत 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 दरबाराचो सोर्वीस पोर्तू. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सोर्गी तुका सोय सोय. पोवीत 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 दरबाराचो सोर्वीस पोर्तू. पोवीत 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 दरबाराचो सोर्वीस पोर्तू. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. दुखां दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट बोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओवलो खाता आनी एकाची लेपी येता. तितले पावटी
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती बागेवंत जुजे, बागेवंत दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिलो खोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D42 तुजेच फाटल्यान येता जेजू. पेज नंबर 71. पेज नंबर 71. Tužīts patļān vietā, Jēzu
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, मनान घुस्पल्ल्या पूण संतोश बरीत जाल्ल्या शिसा परी ह्या सर्गींच्या जेवणान पुनर्जीवन जेजूक आमी भावार्थान देखला, आफुडला आनी मोगांत वेंगयला. येदें व्हड भाग आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. ताच्या कश्ट मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो ओत समजूंक दिसान दीस आमची मनां उगड आनी आमचे भोंवतणी आशिल्ल्या मनशां मदें बोगसणें आनी नवें जिवीत दितल्या जेजूक ताचे आज्ञा प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसात. दिनवासता फादर जूड करास्को, कित्याक ताणें हे मीस भेटयलेले आसा, प्रवचन केलेलें आसा. त्याच प्रमाणे फाबियोलाक दुसरे मिसान ते आतां वाजयता, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो फादर लिन्से मिडियाचो वावर करता आनी ताच्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हजारांनी लोक भारतांतूच न्हय, इंडियेकूच न्हय, पूण भायल्याय देशांनी आख्ख्या संवसाराक आमच्या मिसान वांटूक येतात. तांकां सगळ्या जाणांकूय देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भशेन तुमकांय, कित्याक तुमी व्हडा भावार्थान हांगसर येतात. सायब आमचे पासत सदांच मागता आनी जेजूच्या कोटान आमकां दवरूंक तो आवडटा. हे आमचे अणभव जालेले आसात. तर मीस हांगसर सोमवार ते सोनवार 2 सकाळची 7 आनी 8. पूण ताच्या आदीं आमी हांगसर मिसां एक मीस 6 घेता इंग्लीश भाशेन आनी 5 पवित्र बोजोण. ही बोजोणीत आमी तुमच्या सगळ्यां पासत मागता. कितलींच जाणां मागण्यांची विनंती करतात. बाकीची म्हणाय तूं आमचे पासत मागतात, तांचे पासत आमी मागता. आनीक जाणां थोडो कितें वावर कोत्तात, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक खुशेन आनी म्हजें नांव दुसऱ्यांक सांगिनाकाय, कळीत करूं नाका म्हणून आमकां मदत करीत आसात. सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर हे बोजोणेंत आमी सगळ्यां पासत मागता आनी चडशीं जाणां आमची दुयेंस जालेलीं भाव भयणां आनी जीं कोण आपले उत्सव संभ्रमतात तांचे पासत आमी मागता. आयताराची मिसां 7, 8, 9, 15 ही तिनूय मिसां आमचे भाशेन आनी 10-15 मीस इंग्लीश भाशेन. त्या दिसा म्हणजे आयतारा दिसा आयज आमी 5 6 पवित्र बोजोण घेता. तर 6 पवित्र बोजोण आसता आनी मागीर ही मिसां. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर, फुडल्या म्हयन्यांत 6 तारीख जातली, ज्या तारखेर सायब 1542 वर्सां गोंयांत पावले, मायाचे 6 तारखेर. म्हणून त्या दिसा आमी कपेलांत, सायबाच्या कपेलांत हे सायडीन गेली म्हणटूच पेट्रोल पंपा उपरांत दावे वाटेन एक कपेल दिसती पडटा, तिचोर आमी मीस घेता. खूब पेकोवण्यो आनी बरेपण लोकांक फाव जाल्ले आसा तिचोर येवन. तर मनांत दवरात त्या दिसा. तर आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. F22 पेज 96 F22.